तुम्ही हांगासर कित्याक जमलेली आसा? आम्ही हयसर आता ही तुळसकर वाडेवयली बायलां आहात ही सगळी हय जमलेली. आता 4 दीस झाले जे गोंयान सायक्लोन इलो त्याच्या खातीर आमचे 4 दीस लाईट ना, नळ ना, सगळी नैसर्गिक आपत्ती जाल्लेली आसा. सगळे आमचे झरे मुणले, माती हे जावन परत झाडां पडली आणि जे ह्याच्या वयर एक आपत्ती आमच्या गावावर मोठी येयल्ली आसा ती म्हणजे जी एअरपोर्ट जे आमचे GMR कंपनीन एअरपोर्ट केल्लो आसा तेका हे MLA हे सगळे त्याच्यात भागीदार आहात. तेका लागून आमचं व्हडलो नुकसान ह्या गावाचं जाल्लेलो आसा. आमची काजी मारले, झाडां मारली. हे जे भाट आसा ह्याच्यात आता नाल आहात, पोपळी आहात, लहानाचे मोठे पाणी घालून घालून हे मोठे केल्ले आसात आणि खावच्या टायमार आता ह्याच्यावर येऊन त्यांच्यानी नंबर घातले. ह्याची नुकसान भरपाई आता कोण करून दितलो? जे आता माती वरसून इली, गुन्हे इले, त्यांनी MLA सांगले त्या दिसा 2 दीस पयलीं येयल्लेलो त्यांनी सांगले ह्याची नुकसान भरपाई GMR कंपनीन करून दिवपाची म्हणून. आणि हे नुकसान भरपाई तांकां दिसना. ही झाडां म्हणजे कांयच ना. ह्याचा आमकां कितकी फायदो असलो. जे उत्पन्न ह्याचे आमचे 200 नाल आमकां 2 म्हयन्यान 200 नाल गावत ते कोण हाडून दितलो आमकां? ह्यो MLA हाडून दितलो म्हयन्याचे म्हयने आमकां नाल. आणि जे आमची इतकी सगळी माती आता ही सगळं आमच्या गावाचेर इफेक्ट जाता. जी माती सायटीन भरून दवरली, गुन्हे दवरले तेंच्यांनी सायटी, ते सगळं पाण्या बरोबर लोणं सगळं आमच्या घराच्या देगेक येऊन रावलो. तो कोण हे करतलो, सारको करतलो? ही नुकसान भरपाई तांकां दिसना. तुमच्या गावान न्हू आता सायक्लोना लागून इतली नाशाडी जाल्लेली आसा. सो तुम्ही म्हणटा की बाबू गांवकर 2 दीस पयलीं येवन गेला हांगासर. सो तुमकां तो मेळ्ळा? तुमच्या फुड्यान येयल्लो तुमकां कितें सांगलां तेणेन? तेव्हा येऊन गेलो कायच खबर ना. चोरून इल्ले तो ज्याच्या मनात चोरी आता चोरूनच येतलो वास आम्ही सगळी विचारतली असली न्हू तेका जा विचारतली असली. तो अशें म्हणटा की आपल्याक जे नेचर पयलीं सारकें आसलें पळय तशेंच आपल्याक आतांय बी जाय. तो GMR कंपनीक तेणें सांगला की आपल्याक सगळें सारकें केल्लेलें जाय तुमच्या गांवात. नेचर पयलीं आसा तशें जाय जाल्यार एअरपोर्टूय नाका आमकां. थंयसरूय आमची झाडां खूब कातरलेली आसा. थंयसरूय नाशाडी जाल्ली आसा. ती आमची कशी आसा तशी ते सगळे हे जाले. उदीक आम्ही पिवंक ना 2 दीस जाले. दीस भायले दीस उदीक घालून पियाले. उदीक पासून ना सगळी माती येऊन झऱ्यान गेली. आमच्या एअरपोर्टाची माती येऊन झऱ्याक गेली. तेका लागून आम्ही सगळं आमच्या दादल्यांनी तो झरो इसयलो. एअरपोर्टाची माती येऊन झऱ्यान गेली. आता 2 दीस झाले आम्ही झऱ्याचं पाणी भरतो आणि आमकां झऱ्याचं पाणी सुद्धा गावान असले. एअरपोर्टाची माती आमचं सारखं पॅक झालं, मुंडलो मातयेन सारखो. तो नेचर पहिलीपासून असा तसं त्यांच्यानी येऊन करून ठेवपाचो. आता आमचो विकास नेचर आमकां असं तसं जावं न्हू. या आमदारान हो आमचो विकास करून दिला. सगळे नंबर घालून सत्यानाश केलो. पेडणे तालुक्याचो ना आमचो करू. हे पळयतात तुम्ही. ह्याच्यावर 1 नंबर घातलेला हा या माडाचेर. थंयसून सुरुवात केली. झाडांचे नंबर घातले लहान लहान. आमची इतली झाडां मारली, उजो घातलो. ह्यो विकास आमचो. बरी बरी झाडां आमची कातरून, काजी, फणस, आंबे सगळे कातरून व्हेले. ह्यो विकास. आणि ती झाडां कातरली तेका लागून ही आमकां हानिकारक सगळी माती येयली, फातर येयले, आमच्या झरे आमचे मुणले, सगळी व्हळाचो आमच्या ह्याचे सगळे नाश जाले. सगळे भाटाचो आश्वासन दिसता ह्याचं दिता. आश्वासन फक्त ह्याचं मतदारा खातीर आता परत इल्ल्या पावसून आपण निवडून येतलो म्हणान. आणि आम्ही काय करूचा? आमची कोणी दखल घेतली? आम्ही इतके काजी मारले. आम्ही सगळं वर्साचो पुरुमेत काजींचेर करू. कित्याक आमचे काजी मारले? कोण हो? हेका कोणी सांगलेले काजी मारूंक? हेका कोणी लेटर दिला काजी हन म्हणान सांगा? आमकां न कळत काजी चोरून मारलेले, रातचे सगळे हनान उडयले, कातरून उडयले. आम्ही खावचा का? ह्याचं काय हाडा खावची यांची, मंत्र्यांची आणि जगाची? आम्ही आमच्या गरीबाक कित्याक गेले चोरून व्हरांगे, नागोन व्हरांक? नागावणे खंयचे हे मंत्री विकास करतात काय सत्यानाश करतात? हेंका खुर्ची कोणी दिली?
आम्ही दिली खुर्ची तेव्हा ह्यांच्यानी विकास हो रस्त्याचो विकास बसतो करूंक ना. रस्तो ह्यो त्यांच्यानी आम्ही निवडून हाडून स्टॅम्प मारून निवडून हाडून खुर्ची दिली त्या खातीर त्यांच्यानी रस्तो केलो. बसतो आमकां करून दिवंक ना त्यांच्यानी रस्तो. बोल्सातले पैसे मोडून आमकां दिवंक ना त्यांच्यानी. आमचो विकास त्यांच्यानी करूंक ना. आमचो हो केलो तो सत्यानाशच केलो आणि काही करूंक ना. त्या खातीर आमची जमीन आमची झाडां आमची आमकां जाय आणि कोणीही हेंकां दिली ह्या आमकां उत्तर जाय. जसं आमचे कडसून ते उत्तर घेतात तसं त्यांच्या कडसून आमकां उत्तर जाया. मंत्री म्हणून काय झालं आम्ही निवडतो तेव्हा तो प्रतिनिधी निवडून येता आणि आम्ही मतदान करीन आले तो खंयचो बसलो खुर्चे त्यांनी बी आमचा आवाज घेवंक जाय तेव्हाच तो आमच्या झाडांक हात लावंक जाय. आमची काजीची झाडां त्याने आता 4 वर्ष झाले कातरून घातल्या. थोडीशी मुना त्याने लिपोवन थेयला जमनीत घालून. थोड्याशा रोपे असलेल्यांक आता आग घालून उडयले. 2 वर्सां झाली ते असलेले ते उडयले. आणि आता आम्ही आता फुडें कितें करपाचें आता म्हणटा नॅशनल आसलो तसो जावपाचो म्हणटा. म्हाका सांगते कातरून उडयली झाडां आणि आता नॅशनल खंयचो करून दितलो. आता परत नाही लायतलो रोपे लावून दितलो. हां कशें करता आता 4 वर्सां झाली आमची. वयली काजीची झाडां मारली तेंच्यांनी. तेन्ना कोणी दखल घेवंक ना. तेव्हा कोण खंयचो मंत्री येवंक ना. कोणी आमकां सांगांक ना. ती रातची शेवाळ्या लायली ती झाडां आमची कापून उडयली. आणि जी थोडी असली ती तांकां क्लीन जाय न्हू त्याच्या खातीर वयसून GMR कंपनीन डायरेक्ट आग घातली. तेव्हा आम्ही आमच्या गांवच्या सरपंचाक सांगले. तो सरपंच म्हणून ना ते काय घेयनात तुमचे हे. थंयसून आमकां परत त्यांनी धाडलं रिटर्न. तेव्हा तो आमचो MLA असलो तेव्हा तो न्हिदलेलो काय खंय गेल्लो तेव्हा येऊन त्यांनी हे करूंक जायना असली. ती आमची लुकसाण जावंक ना. ती लुकसाण भरपाई न्हू तर ती कितें काय हे जाल्ली झाडां म्हणजे का वयरसून हे जाल्ली. आम्ही लायल्या शिवायच मोठी झाली ती. येदी व्हडल्याची ल्हानाची मोठी केली आम्ही झाडां. ते रातोरात सगळी येऊन त्यांनी कापली. त्यांना कोणाकच खबर ना काय झालं ते रातोरात ती कापली. आमची काजीची मुना त्यांनी आता 200-300 सुमार त्यांनी कट करून उडयली. त्या लाकडांक त्यांनी आग घातली. थोडीशी मुना त्यांनी जमनीत पुरून ठेयली म्हणजे अशी हेका गावपाक जायना म्हणून मेस्तारांक जायना कमी प्रमाण दाखोवंक म्हणून पुरून ठेयली. लाकडां पुरून ठेयली. आणि आमचे हेतूर भितर सायले किनरी बिनरी असलेले तितके त्यांनी मारून नष्ट केले. आणि खंय तरी रोपो फाटल्यान फुडल्यान उरलेलो. हे 2 वर्सां त्यांनी आग घालून म्हणून त्याचो सत्यानाश करून ठेयल्लो आहा. आणि तो म्हणटाना आपूण आता आदल्या सारखे निसर्ग करून ठेयतले म्हणटा. ते आदल्या सारख्या करून ठेयतलो काय आणि सत्यानाश करतलो आमकां काय कळना. आमकां जाय आमची जमीन हे आमकां आता जाय. हे फावटी आता वादळ येयले. त्या वादळान तो सोबत डोंगर फुटान सगळे आमचे पाणी खालती येयले. झरे होते तितके नष्ट झाले. 4 दीस आता हांगासर लायट ना जाल्यार लोकांनी उदक इतके हाडून खाल्ले पिले. आता हे फुडें कितें म्हणा ते माती सांगल्या त्यांनी काडटा म्हणून पण अजून त्याची माती तशीच आहा. बळ आमचे झरे पुरलेले असले माती ती सगळ्यांनी आम्ही लागून ती माती काढली. जी काठी बी गेले ते सगळे काढून आम्ही आता निस्ती पाणी भरले. नाल्यार आमकां 4 दीस पाणी सुद्दां भरूंक गावनासले. ती सगळी माती गुणे सगळे आमचो झरो पॅक जालो. आमचो व्हळ पॅक जालो. हय येवन कोणीच बघूंक ना की कशें काय परिस्थिती आहा आमच्या गांवांची. ते मुखार वचल्यान त्यांनी सांगले हांव पळयता म्हणून आणि हे फाटले सकयल हे लुकसाण जाल्ले कोण पळयतलो. पाणी पिवपाक आमकां 2 दीस ना. मागीर आमी पावस लागता ते पाणी पियाली. ह्यान पयलीं अशी केन्ना झऱ्यान माती दिवंक ना. हो एअरपोर्ट जालो आणि आमचो सगळो पेडणेकारांचो विकास करता म्हणून सांगलो. तुळसकर वाडये वयल्यान हांगा मारून उडोवन तेणी विकास करपाचो चिंतला. ते पोलीस ते दीस आमकां सगळ्यांनी पोलिसांनी मारली अशी काडून आमच्या भुरग्यांक अशी सारकी गटारान उडयली. तेन्ना विचारपाक कित्याक कोण येवंक ना. सरपंच ना पण आमचो आमदार आनी कोण देखूच ना. ही व्हिडिओ 2 दिसा पयलीं वयर वादळ जालें आणि ते माती सगळी सकयल येयल्या व्हळांतल्यान वयतल्यान म्हणून हांगा येयल्लो. ह्यान पयलीं हांगा आमकां तुळसकर वाडयेर लाठी चार्ज केले पोलिसांनी जाल्यार कित्याक येवंक ना. पोलिसीन व्हरोन आमकां एक दीस बसयली थंय जाल्यार कित्याक येवंक ना चवकशी करपाक. तुळसकर वाडये वयल्या मतदारसंघातले आपल्या लोक कितें करता ते पळोवपाक. आणि त्या दिसा कसो येयलो म्हणजे ताका फक्त वोटींग जाय म्हणून येयलो तो. आनी फेका जाय आमची जर चौकशी करपाक येयल्लो जाल्यार तो ह्यान पयलीं येतलो आसलो. आता इलेक्शना खातीरच येता. आता इलेक्शना खातीरच येता तो. आमची तुळसकर वाडये वयली जमीन आमकां जाय. आमची जमीन आमकां जाय. मंत्र्यांनी चोरलेली जमीन आमकां परत जाय. तुळसकर वाडी वयली जमीन आमकां परत जाय.